आजकाली आमगेले जिवनांतू म्हळ्यार आमगे समुदायाचे जिवनांतू मस्त एक नमुन्याचे समस्या येतात. तांतूय सोयरीक सोदूच समस्या म्हळ्यार ते भारी हॉट जावन आसा. चेल्ल्याक चेल्ली सोदूची, चेल्लेक चेल्ल सोदूचे, सोयरीक सोदूचे एक हॉट एक समस्या. तसल एक समस्याक उत्तर जावन डिजिटल ॲप आविष्कार केलेलो आसा. हे भक्ती, संस्कृती आणि विश्वास हाजवेरी हे एक ॲप आविष्कार केलेले. आज आम्ही आमगेल संवादांतू ह्याच विषयांतू उलयता आसाची. नमस्कारू, विश्व कोंकणी वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक स्वागतू. हांव जयश्री पै. आज आमगेल वाहिनींतू सोयर आसाची एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर, तंत्रज्ञ आणि एक डिजिटल ॲप संबंधू.com म्हळ्यार ॲप डेव्हलप करून अभिवृद्धी केलेलं आसा. आजी हानी बेलतंगडी सुकून येयला आसाची. बेलतंगडीचे श्री प्रदीप कामत हानी एप्सिलॉन कंपनींतू सॉफ्टवेअर इंजिनियर आणि मॅनेजर. तशीची बेलतंगडीचे श्री लैला वेंकटरमण देवस्थानाचे भक्तूय वै. आणि उत्सव अशी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतू हानी सक्रिय जावन भाग घेताची. कोंकणी समुदाया खातीर निर्मित केलेले संबंधू.com ॲप मागशी कसं पुरा प्रेरण आशिल्ले, उद्देश कसो हाजो आणि हानी एदुरसिल्ले सवाल कसले म्हळ्यार विशयांतू आमगेल संवाद आसा. या सुरवेक आमगेले प्रदीप कामत हांका विश्व कोंकणी वाहिनींतू स्वागत करया. प्रदीप, नमस्कारू. नमस्कार. आणि आमगेल वाहिनींतू मनान स्वागत करता आसा हांव तुमकां. थँक्यू माय. एक अवकाश मेळ्ळ्याक मस्त धन्यवाद. मस्त थँक्स. ओके, थँक्यू सो मच. आता सुरवेक हांव तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स दिवका. इता म्हळ्यार तुम्ही ते एक ॲप सोदून काडला. मस्त एक नमुन्याचे हार्ड वर्क करून कॉन्फिडन्सारी धैर्यारी तुम्ही काडलेलो आसा. कंग्रॅच्युलेशन्स फॉर दॅट. थँक्यू. आता आमी आमगेल मुखारी वचा, आमगेले संवाद मुखार वचपाची. तुमगेले सान आसतनाचे कुटुंबाचे मौल्य, संस्कृती ह्या पुराय तुम्ही वाडून येतना तुमकां कशी आधार दिल्लो म्हणे विशयांत एक सांगता वय. खंडित माय. म्हगेले बाल्यपण कशें चल्लें म्हळ्यार बेजिकली आमी एक मिडल क्लास फॅमिली. हांव लायक सपोर्ट नांतिले. म्हगेले अम्मा एक हॉटेलांत काम करनो, कशी एक आमगेले ते बेलतंगडींत येवन सेटल जावन एक आमी घरांतूची एक भारत बिडी लेबल गी बांदून ते करता करताची शिकून तशी अम्माक पळोवन अम्माक एक रोल मॉडेल दवरून कशी एक समाजांत एक स्टँड घेवका कसलीय ना जाल्यार चलता एक धैर्य इम्पॉर्टंट म्हणून अम्माक पळोवन वाडून घेवन आयिल्ली. बट अम्माक पळयतना ओके तिके एक रेकग्निशन दिवका समाजांतू आणि ती समाजांतू देवाल वैरी कशी भक्ती दवरून घेतला समाजांत ती कशी चलता असं म्हणून पळोवन घेवन त्या प्रेरण त्या मौल्य आमकां ट्रान्सफर जावन आम्ही एक समाजाक कसले जेव दिवका आमगेले कष्टपणांतू आमकां कोण पुरा समाज कशी आमगेल खातीर राबली तशी समाजाक आम्ही एक रिटर्न आम गोत्त आशिल्ले एक केलो जे दुड्ड आशिल्ली दुड्ड दिताची, विद्या आशिल्ली विद्या दिवका ಒಟ್ಟು ते समाजाचे बरेपण जावका म्हणचे रितीरी एक थिंकिंग संतुलन आशिल्ले. त्या प्रेरणाची मुखारसून ह्या स्टेजा पावला. सो ओवरऑल हाका पुरा प्रेरणा म्हगेले अम्मा, आमगेल रिलेटिव्स आणि आमगेल बेलतंगडीची जर्न तांकां हांव विसरोना. सो तशी जर्नी स्टार्ट जाल्या. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. इंजिनियरिंग खंय केल्लेले? आमगेले एज्युकेशन पुरा बेलतंगडीची. इंजिनियरिंग स्टेज येता म्हणटना बेजिकली PU जाता. आमगेले आर्थीक परिस्थिती तितली चांग नाशिल्ले. म्हळ्यार सडन जावन इंजिनियरिंग वचूंक जाल्यार ताके कॉस्ट पडतले. तशी त्या टायमार रिसेशन आयलें 2009 म्हणटना. तेन्ना कसं जाल्लें म्हळ्यार एक इंजिनियर जावंक म्हणजे चायल्डहूड ड्रीम. ताका अचीव करची कशी वाट आसा म्हणटना डिप्लोमा मेळ्ळें. सो डिप्लोमा एंट्री जालो. थंय मस्त प्रॅक्टिकल एक्सपोजर मेळ्ळें. इंजिनियरिंगा चड प्रॅक्टिकल एक्सपोजर मेळ्ळें. सो डिप्लोमा जातना एक्चुअल जॉब करून सेटल जावका म्हणचे आसतना म्हळ्यार 2009 त्या टायमार रिसेशन येता म्हणटना तेदान एक फेस आयला
జాబ్ వచ్చి మన గర సంసార ఇచ్చోల్కన మిగల కాంప్రమైజ్ జాలాలి ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತಿರ जस्ट सपोर्ट तुम्ही दोन्ही चेडू दोघं जण चेडवा सो तशी त्या एक फेज अंतू डिसिजन घेवका पडल्या कशी जॉब वच्ची जॉब मेळ्यार एक सान मटळ मेळ तशिले पात विंगड डेवट जात तशिले रिसेशन विंगड सो तेदान एज्युकेशन एक लोन काणू खंयची एक देवान दाखयल वाट त्यांची आणि होय. आशिल्ली. त्या देवान दाखयलेली वाट एक रिस्क घेतला एज्युकेशन लोन काढलो इंजिनियरिंग सर्वलो उजिरेंतू SDM कॉलेज अंतू इथे म्हळ्यार आमी बेंगळूरा पुरा आमगेल अकॅडमिक मार्क चांग असला री ಕೆಲವು ಪಡಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೀಸನ್ ಆಗತ್ತಿರ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಜಾವಕ ಪಡ್ತಾ तो तशी त्या कॉम्प्रोमाइज जावन SDM कॉलेज ಅಂತ इंजिनियरिंग केलं उजिरेचे सो थंय तुला ना करियर स्टार्ट कॉम्प्युटर सायन्स कॉम्प्युटर न्हू वय ह्या पुराय म्हाका दिसता तुमगेले श्री लैला वेंकटरमण देवस्थानाचे तुमगेल भक्ती आणि विश्वास त्या तुमका कशी आधार आपले म्हणजे निमगेच्या जाल्यार तुम्ही यांची खंडीत सांगताची वय कशी म्हण सांगेत की आता व्यंकटरमणाल वयर एक भक्ती कशी म्हळ्यार आम्ही बेलतंगडी येतरी आमगेल घर आणि आम्ही काही बस स्टँड येवका जाल्यार मध्यंत व्यंकटरमण मागीर आमगेल फायनान्शियल स्टेटस कशें आशिल्लें म्हळ्यार आमकां फ्रेंड्स पुरा तितली नाची कसं टेन्शन जाल्यार एक देवाल वयर भार घालका आशिल्लें सो तशी व्यंकटरमण एक फ्रेंड अटॅचमेंट सांतुलन व्हेरी गुड सांतुलन म्हळ्यार एटलिस्ट प्रायमरी स्कुलांतुलन त्या अटॅचमेंट केन्नाय सोडलेलें ना आत्ताय तितलेची कसले जे एक डिसिजन घेवका कसले एक टेन्शन आसा फर्स्ट देव उडगास करचे देवाला वचून सांगचे इवन हे संबंध मॅटर तितलेची कोरका गिनाक म्हणचे डिसिजन हे देवा वर सोडून देवान पेरेंट्स दिलेली निमती इतली मुखार सो प्रत्येक डिसिजन अंतू आमकां देवची मागीर त्या देवाल सुद्धा एक समाज आमकां त्या एक अटॅचमेंट आशिल्ली ती बेलतंगडी जनान तितलेची रजनाकाल पूतू रजनाकाल चेडू म्हणजे अटॅचमेंट इथे म्हणजे आम्हा प्रत्येक आम्हाला नाव रजनका रजनाका ती आता काही माय असं पाच्ची असं ती रजनाकाची पुरजनाका तशी नाव पावेल ती सो देवस्थानाचे प्रत्येक कामान ती देवाल सेव ती केन्नाय मुखारी सो तिगेल रेकग्निशन आत्ताय आसा तिगेल थ्रू आमकां रेकग्नायज करता म्हणजे आमकां एक प्राऊड फिलिंग सो तेका पुरा कारण व्यंकटरमणाची सो व्हेरी देवाक आता ह्या अवकाश मेळ्ळेले देवाल थ्रूची सो फर्स्ट हांव देवाक एक धन्यवाद अर्पिसून मुखार सुचे इष्टपडता खंडीत खंडीत तशी तुम्ही देवस्थानाचे भजन म्हणचे आणि कसले संगीत फ्लूट वाजूचे या पुरा करताची न्हय सो फ्लूट तुमगेल वसंत पुजे वेळारी वाजूच्या सूर केलेले या कशी फ्लूटा जर्नी कशी सूर जाले वय म्हाका सांतुलन संगीता वयर आसक्ती आशिल्ले बट ते शिकचे म्हळ्यार एक ऑफिशियल जावन शिकचे तसले कंडिशनर नाशिल्लींची बट आमगेल समाजाचे एक हें एडवांटेज कसं म्हळ्यार आमगेल देवस्थान लागीं आसा प्रति शेनवार भजन जाता खंयगी एक ते भजन आयकताना एक इन्स्पिरेशन मेळटा सो विंगड कसले शिकन जाल्यार भजन एक सांतुलन शिकताची मागीर फ्लूट एक तेन्ना तुला नाशी बट ते शिकूक मस्त जायना आशिल्लें एक्सपेन्सेस वय एक्सपेन्स आशिल्ले सो कॉम्प्रोमाइज जाता येयलींची कत्ते शिकूक जाल्यार कॉम्प्रोमाइज जाता येयलींची बट आमकां एक पोजिशन येता री शिकूक म्हणजे हटाक खंयचे बॅरियर्स आसनाची सो फ्लूट कशी म्हणल्यार हांव शिकनी जाल्यार ओन जावन ट्राय करून एक भजन प्ले करची की कसं करता आशिल्लो फायन बट वसंत पूजा म्हणटाना मंडप एद्राक शंख हे ताजे ಒಟ್ಟು ವೇಣುನಾದ येता सो ताका एक आमगेले समाजाचे जनान एक पळय ते कोणी नाची तू एक ट्राय करी म्हणटाना समगी चुकीगी एक नोट सर तशें नसेन जाल्यार देवा पट्टा घाली म्हणचे देवाला हत्र प्ले करचे सो तेन्ना एक ते डिवायन फिलिंग आसना देवा पळोवन प्ले करचे देवूचा सपोर्ट आसता वय देव सपोर्ट म्हणून ते एक्सप्लेन करू साध्य ना खंडीत बट त्या एक इन्स्पिरेशन एक्चुअल एक शिकूक म्हणजे सांतुलन असचे एक आशा आणि आम्हीच एक ट्राय केल्यार कसले साध्य आसा म्हणून आमकां काय कन्सर्ट दिवका म्हणना जना मेसूका म्हणना बट आमगेल आत्माचे प्रत्येक एक करूक साध्य असले रे ताज्या पयशी व्हड खंयचेय ना म्हणून बट आतां कशी म्हळ्यार आमी एक पोजिशन आसची निमती संगीत वोकल ऑफिशियल जावन नागेंद्र नायक म्हणून तागेले शिकतास एवरी वार शेनवारा सो चलतास मागीर फ्लूट तुमचीतल्या कशी तशें फ्लूट आमचीतल्या कोणाला शिकिल ना बट एक भजन एक पद म्हाका प्ले करता म्हणजे जाल्यार म्हाका देवान कशी त्या शिकवण दिल्ली म्हणून गोतना बट दिला आता आमी तुमगेले एक फ्लूट वादन ऐकूया खंडीत अशी 2 मिनिटां खातीर खंडीत असं
लायक आशिल्ले भारी लायक जाले प्रदीप. थँक्यू. आत्ता तुम्ही समाजा खातीर परतून दिलेलं आसा. तुवें इतके हार्ड वर्क कोनी समाजा खातीर म्हणून एक वेबसायट की तुमगेले देवस्थाना वेबसायट की कोण दिलेलं आसा. संबंध ॲप डेव्हलप केलेलं आसा. हाजी विशयान तू आमकां थोडे ज्ञान दितावे. होय खंडित माय. आम्ही एक इंजिनियर जाता म्हणटाना आमगेले एक टेक्निकल स्किल असता. ते काही जो इकडे यूज करता म्हणजे एक तुडिता म्हणटाना ते असतं बेसिकली. सो तशी डिप्लोमा करताना जेव्हा इंजिनियरिंग करताना जेव्हा मेनली आमगेले देव म्हळ्यार विंगड विंगड कितली वेबसायट आसा देव पुरा कडेन पावता. सो आमगेले देवस्थानाक आमी तेका एक कॉन्ट्रिब्यूट दिवचें न्हय म्हणून तेदाना कसलेय आमचे थंय आसची बरी आमगेले एफर्ट आणि आमगेले एक डेडिकेशन ते दवरून एक वेबसायट करून ते लॉन्च करून इवन सैमानंद तीर्थ स्वामी हातांत त्या वेबसायट लॉन्च केलेलं आसा आमी आता नाही येईल तेन्ना. तेन्ना तुम्ही शिकता स्टुडंट. वय तर ओवरऑल इंटेन्शन कशी असेल म्हळ्यार तेन्ना आमगेले देव जगताक पावका म्हणून कशी मागीर वसंत मास आयलो बेलतंगडीच्यो आमकां ते आमगेले गावाक एक व्हडली जात्राची ते वसंत मास तेदान तितलेची तेदान आनीकय चांग रितीर प्रमोट करका इव्हेंट पुरा जाल्यार तितले जाणां दाखोवका तेदान आमगेले स्किल सगळो अपग्रेड जावन आशिल्ले. तशी देवस्थानाची वेबसायट पुरा करून ते प्रमोट केलेले आसा. मागीर हे समाजा कॉन्ट्रिब्युशना विशयी जालें संबंध कशे इवॉल्व जाले कारण कशी म्हळ्यार प्रेरण कसले वय समाजान मस्त इश्यूज आसाची. हांव पुरा टॅकल करून बेसता म्हळ्यार एकल्यान साध्य जावचें न्ही. बट तांतू म्हाका मस्त पळोवचें म्हणल्यार कशें म्हळ्यार वायडिके विशयांतू इथे म्हळ्यार प्रत्येक समाज ग्रो जावचे एक वायडिके बेजाबेरी आसचे. इथे म्हळ्यार वंश अभिवृद्धी जावन आमगेली संस्कृती कशी मुखार सरता म्हणचेची कोर कॉन्सेप्ट खंयच्याय समाजाची. सो थंय हांव डिसायड केलें समाजांतू एक करेक्ट समाजाक एक हेल्प करता म्हळ्यार एक आमगेले समाजांत एक वर्ल्डीक फिट जावका करेक्ट वर्ल्डीक फिट जावका. ते वर्ल्डीक म्हणजे दोन्ही फॅमिली मॅटर तांकां मेन चल्लेले मॅटर तांकां सूट आशिल्लेची प्रोफायल दाखोवन दिवका म्हणून तशी म्हणून प्रोफायल दाखोवन दिवचे प्लॅटफॉर्म नाचिवे आसाची. बट तांतू कसं पुरा ना तसं मस्त एरियास आसाची. फॉर एक्झाम्पल आमकां जातक मेळा मेळी येवका गोत्र विंगड विंगड आसका हांव तेजी इश्यू कायल्यार मस्त आसाची ते मुखार येता. बट त्या पुरो पळयतना एक ऑटोमॅटीक देवान एक प्रेरण दिली त्या प्रेरणेन तूं इतले पुरा करूंक स्टार्ट केलें मागीर. सो ओवरऑल तेंची समाजाक आमकां कशें कितलें मेळ्ळां आमी सान आसतना जेवो ते दिवच्याक खंयची एरिया टॅकल करूं येता म्हणटाना एक वायडिके विशय दिसलो तशीच ताजी रिलेटेड जावन हांव स्टार्ट केलेलें. सो ओवरऑल प्रेरणा कशें चॅलेंजेस आशिल्लें करतना वय आतां हांव एक वायडिके रिलेटेड कसं जेव कॉन्ट्रिब्यूट करता म्हणून लेखून आसतना फस्टाक हांव मस्त जाणां रीच जालो कसं पुरा चॅलेंजेस आसाची म्हणून म्हळ्यार एक दोन न्हय. फॉर एक्झाम्पल आतां एकलो कोणें जेवो ना आनम्मा तांगेले चेल्ला खातीर चेल्ली खातीर एक जातक पळयता म्हणटाना फर्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन कशें म्हळ्यार तांगे रिलेटिव्स जाल्यार निमगोचे काही असल्यार दाखयाची म्हणून मागीर तपून गेल्यार तांगेले समाजान सुतमत आशिल्ल्यांक निमगोचे. तशी त्या मोड देंवताना तांगेले हाताक मेळचेची एक 10 मॅक्झिमम म्हळ्यार 10 प्रोफायल मेळटाची. तांतू तांकां सुटेबल नासले. फॉर एक्झाम्पल एकलो IT सॉफ्टवेअरांत वर्कर नासता बेंगळुरांत ताका काम करतली चेल्ली जावका इथे म्हळ्यार बेंगळूर लायफस्टायलाक काम करतली चेल्ली जावका तागेल्या हाताक एक कामा वच्चे न्ही जावो ना बँकिंग प्रोफेशन जावो टीचर जावो आशिल्ली प्रोफायल आयल्यार रिजेक्शन ते इथे म्हळ्यार तागेल्या एक्सपेक्टेशनाक मेळना त्या इथे म्हळ्यार ताणें ते बेंगळुरांत ओटू वचुका. सो तागेलें एक एक्सपेक्टेशन आसता तशी चेल्लीले एक एक्सपेक्टेशन आसता चल्लो इतली अर्न करका SSL जॉबांत आसका म्हणून. केलो डॉक्टर्स आसताची तांकां डॉक्टर्स जावका पडटा इंजिनियर जायना. सो आतां आमी मॅन्युअल मोडांत गेल्यार तांगेल्या हातां मेळची 10 प्रोफायलांतू अर्द एक गोत्र म्हणून रिजेक्ट जाले. नेक्स्ट अर्दांतू आमगेले एक्सपेक्टेशन सूट ना म्हणून जाले आनी वरलेल्यांतू चंदना म्हणून रिजेक्ट जाली. फायनल वरलेल्यांतू वचून जायता हक्क वचून जातक मेळा मेळी पळोवन येवया बटमा मेळ्ळा गेल्यार जातक मेळा मेळी ना कितली एफर्ट वेस्ट जाला. त्या एक चॅलेंज पळयल्या. अनेक मोड आसा मस्त जन ब्रोकर्स आहे पण म्हणून सांगना बट ब्रोकर्स तांणी युजली आमगेले सॉफ्टवेअर कल्चर कशी म्हळ्यार तुम्ही दिवची सर्विसाक दूड घेवका युजली ताज्या वैरी घेवचे ना जेवणय घेवचे ना तुम्ही दिवची सर्विसाक घेयाची. आता ब्रोकर्स रिलेटेड कशें जाता म्हळ्यार युजली फर्स्ट एडवान्स घेताची
बट तांकां ते डेलिव्हर करूं जायना. डेलिव्हरी कोरका म्हणजे गतीर खंयची खंयची प्रोफायल ब्लायंडली फॉलो पास करचे यूज ना म्हळ्यार दिल्ले दुड्डाक सर्वीस काही मेळ्ळी प्लस अननेसेसरी बर्डन एक ताजे नंतर व्हॉट्सअप कल्चर व्हॉट्सअप इवॉल्व जातरी गुंत असता आता कशी सिच्युएशन आयला म्हळ्यार मस्त जन व्हॉट्सअपार पळोवन रिजेक्ट करून आसताची सेम प्रोफायल अनेक ग्रुपांत खंय जेव्हा आयला रे कितले वर्थ आसा त्या प्रोफायला त्या ग्रुपांत आयल्या कितली वर्थ तुला भोवून तसगी कसगी प्रॉब्लम आसा का नक्कनंतील जडजमेंट मागीर अनेक व्हॉट्सअप कल्चरांत अनेक म्हळ्यार वाळडीक जावन एक वर जावन चेडू जाता रे तुमगेला हांव ह्या व्हॉट्सअप ग्रुपा पळयला म्हणून सो व्हॉट्सअप कल्चरांत तशी बट आमकां हांव डिजिटल मिडिया प्लॅटफॉर्म आशिल्ली ती प्रत्येक डेटा इम्पॉर्टंट त्यावेळी आता AI इवॉल्व जालेली ती एक फावट दोन 1000 फोटो क्रिएट करूं येता एक फावट दोन व्हिडिओचे क्रिएट करूं येता असल सिच्युएशनांत तूं आमी आमगेल्या समाजांत आसतना आमगेल डेटा इन्क्लुडींग फोटो इन्क्लुडींग बर्थ डेट इन्क्लुडींग फुल फॅमिली जाता आनु कोण कोण काम खंयची कंपनी सॅलरी कितले इतली डेटा व्हॉट्सअपांत भोंवता म्हणटाना कोणेय जेव्हा एक रॉंग थॉट आशिल्लो एक ग्रुपांत आसल्यार तो खंयचेय कम्युनिटी जावन आसूं पुरो एक ग्रुपा जॉईन जावचे जाल्यार सुलभ ते कोणेय चेक करनाचे तो कोण म्हणून तसल एकलो रिगलो म्हळ्यार कितले ग्रुपांत आशिल्ले डेटा तागेला हाता मेळ्ळा म्हळ्यार आत्ता कालांत कसं कोरयत नाही सो म्हळ्यार ताका कंट्रोल आसना त्या डेटा कंट्रोल आसना सो मेनली त्या प्रायवेसी एक डेटा प्रोटेक्शन ना म्हणजे केदान कळली की तेदान एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळें 1000 आसाची प्लॅटफॉर्म बरी प्रोफायल दाखोवन दिताची कसो यूज बट भोंवची कांय उणी जायनी बट माम तांगेले जातक मेळ्ळे आसा म्हण वच्ची चुक्क न्ही ना खंयचे जो ऑर्गनायज केल्ले इव्हेंटा वचूक जाल्यार खंय खंय तुला ना 10,000 15,000 कम्युटेशन सुलभ पडला पेट्रोल येता म्हणटाना त्या लोकेशन येवन पावका म्हळ्यार 1000 खर्च केलेलो आसा मागीर ताम तूं सकाळ तुला संजीता राखून मेळ्ळेल प्रोफायल त्या एद्रू बेद्रू जाताना रिजेक्शन एक चेल्ली कश जावनाका फील ना एक चेल्ल्या कश जावनाका तेसल इश्यू मस्त जनाक उरले न्हू हांव रिसर्च करून ताजे वयरी कशी टॅकल करूं येता म्हणून तसल फर्स्ट इश्यू लिस्ट करून जाता रे ताका पुरा सोल्युशन सोदून 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 ओके असल एक प्लॅटफॉर्म करूं येता म्हणजे वंडरफुल बिल्ड केलेलो प्लॅटफॉर्म ओके व्हेरी गुड मागीर अंत एक कोर फीचर कसो म्हळ्यार जातक मेळामेळी इथे म्हळ्यार आमगेलो समाज आसचेची कोण कितले ना मेळ्ळार जातक मेळामेळी आसूं का म्हणटाची मिनिमम नक्षत्र तुलान दवर राशी तुलान दवर कितले ते आमी इजी जावन अवेलेबल कोरका म्हणची खातीर मागीर अनेक कसं ऑब्जर्व केलेलो म्हळ्यार हे पुरो जातक मेळामेळी म्हणजे व्यावहारिक जाता म्हळ्यार एक बटमामाले अप्रोच विंगड विंगड आसता एकलो मेळामेळ सेम जातक एकलो मेळामेळी आसा म्हणटा एकलो ना म्हणटाना तरी अभिप्राय भेद आसता व्यावहारिक जावन करेक्ट आसा पुरो त्या म्हळ्यार तांणी त्या संसार पळोवन आसताची एक वायडीक जावो म्हणचे रिजन आसता सो तशी पुरो आसा म्हणटाना हांव त्या वेळी थिंक केलें हे पुरो मेळामेळीक आधार खंयचे आमगेलो पूर्व ग्रंथ तांत तूं कसो श्लोकान कसो सांगला ताजे वयरी पुरो आधार आसचे सो हांव बटमामा तांकां पुरो कनेक्ट जावन तांगेलो पुरो अभिप्राय घेवन तांणी कशी हे फॉलो करताची म्हणून पळोवन त्या बूक पुरो हाडोवन ताजी संस्कृत पुरो श्लोक बटमामा करून ट्रान्सलेट तांगेलो गायडन्स घेवन त्या पुरो लॉजिक अप्लाय करून आता तुम्ही खंय जो आमगेलो प्लॅटफॉर्मांत रिजिस्टर जावन सर्च केल्या म्हळ्यार तुमगेलो प्रोफायल क्रिएट करून 3 विशय जाता तांतू एक तुम्ही कसं एक्सपेक्टेशन सेट करून आसताची ताजी वयरी शॉर्ट लिस्ट जाताची आमगेलो आशिल्लो डेटाबेजांत आशिल्लो प्रोफायल चेल्लो आसल्यार चेल्लेलो डेटा चेल्ली आसल्यार चेल्लो डेटा तशें म्हणटा इमिडिएटली दाखयताचे वेळना सेकंड येवचे तुमकां एक फिल्टर दिला तुमची एज गॅप कितलो आसका नेक्स्ट खंयची गांवचे जाव का एन्युअल इन्कम कितलो आसका तुम्ही सर्च करायचे दोन्हीचे त्या सर्च करता रिझल्ट कितलो येता ताजी बेजा वयरी नेक्स्ट मेळामेळी जाव का म्हणून मेळामेळी प्रोसीड विथ मेळामेळी म्हणून दिल्यार तांगेल त्या शॉर्ट लिस्ट जाल्लेलो पुरो जातक एगेन्स्ट तुमगेल जातक कंपेर जावन जातक मेळामेळी 60% आसल्यार मात्र त्या प्रोफायल तुमकां दाखयता तशें तांतूय ಕೆಲವು ಜನ ಆಸ್ತಾ ಕೆಲವು ಜನ ಬೇಸಿಕ್ ಜಾತಕ ಮೇಳಾಮೇಳಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಜಾವಕ त्या ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಚೆಕ್ तांकां चोडला
सो तांणी त्यावेळी सिलेक्ट करून उची मुखार येता. For everything फायनली there is a choice. फायनली मेळची रिझल्ट हा. तुमगेल एक्सपेक्टेशन सूट आसा, तुमगेल सर्चाक सूट आसा, तुमगेल जातकाक सूट आसा. वय. मागीर तुमकां ते इंटरेस्ट आसवे ना तुमकां सोडलेलें. तुमकां इंटरेस्ट आसवे सक्सेस रेट चड आसवे तुम्ही डावनलोड करायची. डावनलोड करूक फी आसची. फ्री सर्विस आमी इत्याक दिवचे जायना म्हळ्यार आतां हांव म्हणल्यार आमगेल मेन इंटेन्शन आसचे डेटा प्रायवेसी आनी प्रोटेक्शन. करेक्ट. फ्री दिलें म्हळ्यार एक जातक एक बायोडेटा वापस मेळमेळ्ळी डावनलोड करपाची. वय. कंट्रोल कशी करताची जायना. वय. पे केल्यार एक जबाबदारी आसा. वय. आम्ही पे करताची डावनलोड करता त्या म्हळ्यार डावनलोड करतरीच आम्ही तांगेले आतां चल्लो डावनलोड करतास म्हळ्यार चेल्लीले अन्नम्माला कॉन्टॅक्ट नंबर दिताची. जाता. वय. प्लस तांणी अपलोड केलेलो बायोडेटा विथ द हॉरोस्कोप दिताची. त्या कॉन्सेप्ट आयल्या म्हळ्यार युजली माय आतां आत्ताशी ट्रेंडा प्रकार आतां एक चल्ल्याक एक लीड मेळटा अशें कडेन तुमगेले डेटा दियाची म्हणून तांणी व्हॉट्सॅपार चल्लालो डेटा दिता बायोडेटा जो दिता. हांणी चेक करून आसताची मेळामेळी आसा सुटेबल आसा म्हणून. बट चेल्ली सायड कसं जाता म्हळ्यार तांणी इमिडिएटली हँड ओवर करून आसनाची चल्ल्याक खंयच्या जातक जेवा. बट तांकां इंटरेस्ट आसना. तांणी कसं म्हणटाची जातक मेळामेळी ना म्हणटाची. बट हांणी पळोवन जाला हांगा आसता, वय तांकां ना आसता. तांकां ना. बट एक प्रॉब्लेम कसा म्हळ्यार तांगेल जातक हांगेल हाताना एक सायडेड मात्र आसा. वय. चेल्ल्यान मात्र चेल्लील सायड दिल्ला शिवाय चेल्लील जातक चेल्ल्या सायड मेळणी. चेल्लीन आतां म्हणल्यार चेल्ली सायड म्हणल्यार जातक मेळामेळी ना म्हणून हांणी नमगुका इतल्या शिवाय हांकां गोतना. कित्याक म्हळ्यार चेल्ली जातक हांगेल हाताना. ना. वय. सो रिजेक्ट करचे तांगेल रायट्स फायन बट रिजेक्शनाक प्रॉपर रिजन आसका. सो मस्त फट्टी म्हणचे त्या पुरे अवॉइड करचे खातीर हांगा कसं केला म्हळ्यार डावनलोड केले कुडले कोणा डावनलोड करता तांगेल जातक तुमगेल हाता मेळटा. तुम्ही जातक मेळामेळी ऑब्वियसली आसता. तुम्ही जे फायनली आम्ही आमगेला तो डिस्क्लोजर घाला कसं येतल्यार तुमगेल कुलपुरोहिताक दिवची मर्यादा दिवन तांगेले अप्रुवलाचे फायनल. करेक्ट. तुम्ही आमगेलान तो शॉर्ट लिस्ट जाल्यार काही जेव्हा जातक तुम्ही बडमामेला दाखयल्यार सक्सेस रेट 99% आसता. खंडित. जाल्यार बडमाम आमी सांगिल्ले उत्तर वेदवाक्य आमकां इता म्हळ्यार आमगेल कल्चर आमी सोडूना. वय. वय. बट सक्सेस रेट चड आसा. आनी चेल्लील सायडाचे जातक तुमगेला हाता मेळ्ळे इतले पुरो मेळणो काही जो तुम्ही कॉन्टॅक्ट केल्ले म्हळ्यार तांगेल सायड रिजेक्ट करता गी ना गी त्या ओपास तांगेल रायट्स त्या वेळी आमी डिस्क्लोजर घाला. तांणी इथे म्हळ्यार येता तुम्ही डावनलोड केले मात्र तुमकां अप्रूव तुमकां ओके म्हणून म्हणना ते तांगेल रायट्स. बट सक्सेस रेट चड आसता. चड आसता. वय. आमगेल इंटेन्शन ते आम्ही तुमगेल वायडी गॅरंटी जाता म्हणून सांगनाची. बट तुम्ही डावनलोड केलेल्या प्रोफायलाक सक्सेस रेट चड आसा तुमगेल एफर्ट मस्त रेड्यूस जाता. तुम्ही कम्यूट जावचे जावो ना सुटेबल ना बशील कडेन कळतं पुरो. बशील कडेन कळटा. वय. सो कितली पुरो चॅलेंजेस हांव पुरो जनरल आयकून रिसर्च करून कन्सॉलिडेट केले गे ते पुरो टॅकल करची तशी केलेलो प्लॅटफॉर्म. प्लॅटफॉर्म व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आता तांतू सिक्रेसी आसता ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಾಲೆ तांकां सांगून आसता त्या पुरो ताका कशें तुमगेले हें आसा. वय हांगात कशें म्हळ्यार आमी ते एक बायोडेटा डिस्क्लोज करता म्हळ्यार आमी पूर्ती इन्फॉर्मेशन घेनाची. आमकां वायडीके रिलेटेड फर्स्ट एक शॉर्ट लिस्ट करचे खातीर कसं इन्फॉर्मेशन जावका तितले मात्र मेळ्ळ्यार पुरो. फॉर एग्जाम्पल हांव एक प्रोफायल क्रिएट करतना म्हगेल गोत्र मेन्शन केल्यार पुरो, म्हगेल कुलदेव मेन्शन केल्यार पुरो, बर्थ डेट बर्थ टायम. नेक्स्ट म्हगेल बेसिक डिटेल हांव चेल्ली सायडान कसं एक्सपेक्ट करता कामां आसको गे तितले. आनी बेसिक डिटेल म्हळ्यार कसं जालें एक रेसिडेन्स एक जॉब तितलेच बेसिक डिटेल. एजाक बर्थ डेट निमगून आसता. वय. वय. मागीर आमगेले कशी म्हळ्यार आमी पुरो ब्लाइंडली रिजिस्टर केले कुडले प्रोफायल क्रिएट करता तशें ना. आम्ही एक टीम बिल्ड करून घेतला. तुम्ही प्रोफायल क्रिएट केले कुडले आम्ही फर्स्ट ते व्हेरीफाय करताची. इन्क्लुडिंग आता तुम्ही एक जातक अपलोड केलेले करेक्ट असं म्हणून सांगू जायना. मस्त जनाला आम्ही डिफरन्स पळयला. आम्ही रिजनरेट करताचे त्या जातक वापस तेदान काही जेव्हा मॅच जाल्यार आणि तुम्ही अपलोड केलेलो फोटो डिसेंट जावन प्रेझेंटेबल जावन असल्यार आणि तुम्ही अपलोड केलेलो बायोडेटा एक्युरेट आसा म्हणून जाल्यार त्यात पुरो आम्ही अप्रुवल प्रोसेसा घालून अप्रूव जातरी तुमकां सोडचे सिस्टमाक. सो आमगेल सिस्टमान तो ओट्टू विंगड कम्युनिटी जावनाची मागीर कोणी विंगडा न्ही. टाइम पासर्स नाची अच्छा. नीड आशिल्ली मात्र आसची. मात्र आसची. मागीर कसं डिटेल दिला तांनीची. बट एक पाटी डावनलोड करून कनेक्ट जावचे तांकां सोडलेले. तांगेल
एक कसं म्हणताची मनोमिलन म्हणतात वय मनो वय, मनसू वय, एक जाऊ का वय, वय. त्या त्यांनी उलोवन डिसाइड करता त्या पुरा आम्ही रेस्पॉन्सिबिलिटी ना बट सुला बेरी जातक दाखवून दिल्लीवे प्रोफाईल दाखवून दिल्लीवे फोटो दाखवून दिल्लीवे त्यावेळी तुमक नीड आशिल्ल्याची वय, बिंगड ब्लाइंडली नाही वय. तशी म्हणून आता तुम्ही डेटा प्रायव्हसीत नेऊन गेलाय आता व्हॉट्सअपाक घालल्यारी हम्म. कितली जणांनी पळयल्या त्यांची वय, कितली जण अगत्य आशिल्ल्या वय. कितली जण सूट आशिल तुमगेल प्रोफायला वय. पळोवचे पुरो जणांनी पळयल्या बट आमगेलांत तशें नाही कोण आमगेलांत अगत्यस तुम्ही सर्च करताना तुमगेल एक्सपेक्टेशन मॅच जाल्लेली प्लस तुमगे जातक मेळणे येयली तसेल जातक मात्र तुमकां दिसले म्हळ्यार नूरांतू 98 जन कोण पळोवचे जशील की तुमगेल प्रोफाईल तांकां दिसना दिसना 2 जन मात्र मेळ्ळेले वय वय त्यावेळी तुम्ही मागीर मुखार सोका सो ते सिक्रेसी लायक लाय जावन आसता मागीर आमी तितली डिटेल तुमगेल पर्सनल तीरा पर्सनल डिटेल आमकां अगत्य ना अगत्य ना वालडिके रिलेटेड मात्र. वय, वय. तसल मात्र ಗೆತ್ತಷ್ಟು ನಿಮ್ತಿ वय. ಸೊ दोन्ही एन्श्योर केला बरं झालं करेक्ट सो तस जाऊन त्या पूर चॅलेंजेस त्या पूर इश्यूज टाकल करची खातीर प्लॅन करून डेव्हलप केलेला आहे. आता टेक सवीन तू म्हळ्यार टेक्नॉलॉजीची मस्त गोतनातील असतात होय तांकां कशी कसं करचे होय ते आमी आतां फेस करताय त्या म्हळ्यार आतां आमगेल जनरेशन म्हळ्यार मेगेल एज जनरेशनाक पूरा आतां टेक्निकल इवॉल्व जावन मोबाईल कशे यूज करचे वेबसाईट कशी यूज करचे पुरा गोत आसा बट आतां आमगेल पेरेंट्स लेवल गेल्यार चढतावती पेरेंट्सान इंटरेस्ट दाखोवचे पळोवचे वय तांकां कसलेय गोत्त आसना तसेल मस्त कॉल आमकां आयल्यांची आमी कसं केला म्हळ्यार तांणी केल्ले कुळ्या ओव्हर द कॉलाची तांकां आमी असिस्ट गाईड करताची प्रोफाईल बिल्ड केलेलो आसा अच्छा व्हेरी इवन तांगेल आतां एक बायोडेटा चंद ना म्हणून जाल्यार आमी सजेशनय दिलेलें आसा तुमगेल बायोडेटा तितली इम्प्रेसिव्ह ना ते म्हळ्यार विंगड जेन डावनलोड करताना तेंची नांव तांकां वच्चे ते बायोडेटा पळयले कुळ्या कसं बायोडेटा चंद ना म्हणून उडयला म्हणून जाल्यार ताकाची त्या प्रेझेंटेबल करचे खातीर आमी बसून पीडीएफ रेडी केलेले आसा गोतना नांतल्यांक मात्र बट आमगेल ओव्हरऑल इंटेन्शन कशी म्हळ्यार आमगेल ओव्हरऑल कवरेज अक्रॉस ग्लोब आसचे इवन कतारांत आशिल्ले दुबयंत आशिल्ले प्रोफाईल पुरो तांणी क्रिएट करताची म्हळ्यार ओव्हर द ग्लोब जाला आमगेले एक्सेस पूर जनक आमी ह्या रेंजार सपोर्ट करून जायना मस्त कष्ट जाता हँडल करूक कोणाक रियली नीड आसा तांकां आमी असिस्ट केलेलो आसा आनी करताची बट आमगेले ओव्हरऑल गोल तेंची पूर जण तांगेल घरा बसून प्रोफाईल क्रिएट करका घरा बसून प्रोफाईल सर्च करका खंय वच्चो म्हणना खंय सोडका म्हणना नंचो म्हणना त्या इंटेन्शनार केलेलो प्रोफाईल क्रिएट करचे बरी 5 मिनिटां काम बायोडेटा कशे जातल्यार तुमगेलो आसता व्हॉट्सअपाक घालचे बदला हांगा अपलोड करा सो ओव्हरऑल इंडियान तो पूर जण तांगेल घरा बसून प्रोफाईल क्रिएट केल्यार एक एडवांटेज सांगता माय हांव आतां बेलतंगडींत आसा चड म्हळ्यार हांव कोड्यालता रीच जावचे पुरा हांगास चेल्ली सोदिता म्हणून बेंगळूर आशिल्ल्यांक हांव कशी रीच जावचे साध्य ना तेंचे केरळ आशिल्लो केरळ सोदी येता कर्नाटकाचे आसा पुरा म्हण कशी ह्या सिस्टमांत ते एडवांटेज तुम्ही प्रत्येकले घरा बसून तुमगेल प्रोफाईल क्रिएट करायची तुम्ही सर्च करताना तुमकां सगळे भारताचे कोण कोण खंयच प्रोफाईल क्रिएट केला तांकां पुरा घरा बसून सर्च करूयात ते एडवांटेज विंगड खंय ते एडवांटेज येना तुम्ही मॅन्युअली सर्च करून बसल्यार तुमच्यान जायना हांगा पुरो सिस्टम करता सो त्या सिस्टम तशी बिल्ड केला हांव आतां बसून केरळांत कोणे जेव चेल्ली आसा म्हण जाल्यार कित्या सोदून सेम कल्चर से विंगड गोत्र जातक मेळा मेळणी येता चांग फॅमिली कित्याक करूनच सो लोकॅलिटी बॅरियर आसूनच म्हणजे इंटेन्शन ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಂಗಾಚಿ ಚಿಲಿ ಜಾವ್ಕ ಹಂಗಾಚು ಚಾಲು ಜಾವ್ಕ तसल रिक्वायरमेंट आशिल्ल्यांक उच्च ते सर्च करताना बेलतंगडीची जावका घालायची 5 कॅरेक्टर घाल्यार ताका मॅच जावची गांव तुले याचे पुरा शॉर्टलिस्ट जाता तशी म्हण पुरा शॉर्टलिस्ट जायनाची कोण पुरा तुमकां जातक मेळ येताची तशी मात करेक्ट मागीर अनेक इश्यू पळयले माय आता ಕೆಲವು जण कशी म्हळ्यार विडियोस आसताची डायव्हर्सिटी आसताची तांकां पुरा एक हेजिटेशन आसता जग जाहीर करू जायना सांगल्यार एक 2-3 जणांना सांगू येता खंय जेव्हा असल्यार सांगा म्हणून सर्च बरी लिमिटेशन सर्च लिमिटेशन म्हणजे काय हेजिटेशनाक आमगेल समाज तितली इवॉल्व जायनी बट तांणी अनटच दवे तांकां कसलेय मुखार ऑप्शन ना जीवन ना ते थिंक करून तसल्यांकय स्कोप दिला स्कोप आसा व्हेरी नाईस तशी त्यावेळी एक इश्यू तुझे कोणाला पुरा उरलेलो त्या रिसर्च करताना कसं पुरा इश्यू आशिल्ला
ते पुरा एक पटी कव्हर केलाय. हं. सो चलता चांगले. व्हेरी गुड. कशी रिस्पॉन्स कशी आसता जनाले? आत्ता रिलीज करूनची 2 महिने जालेले माय. हांव बी तशिलो. हं. म्हळ्यार हे जन घेताच गी, ना गी, कशाच कोर ಚಾಲೆಂಜ್ म्हणून. बट एक 2 महिन्यांतूची 100-150 ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ನು हं. आता सर्च करू स्टार्ट करू तांतू केलो जण डाउनलोड करतस म्हळ्यार येस. त्याच गुड साइन व्हेरी सक्सेस. व्हय. हांव म्हळ्यार येद्दोळू हे एकमेगेल सोल म्हळ्यार एक इंडिपेंडंट थिंकिंग आशिल्लें, हं. इंडिपेंडंट डेव्हलपमेंट आशिल्लें. हांवच मुखार राबून डे एंड नाईट म्हळ्यार आमगेल वर्क आसा. हांव कितले work काळ लागले तुका हें करूंक सादारण? वय हे आता म्हळ्यार तुगेल जॉबार आसाची. वय हं. हांव म्हगेल कोर कॉन्सेप्ट कशी म्हळ्यार हांव जॉबार आसा बट जॉब कॉम्प्रोमाइज करूना. ना, म्हगेल ते correct. परफॉर्मन्स आसा. जावका. व्हय. त्या परफॉर्मन्स हांव केन्नाय कॉम्प्रोमाइज जायना. करेक्ट. बट तशें म्हूण हांव हें डेव्हलप करता म्हण जाल्यार म्हाका एक टीम जावका. व्हय. बट टीमाक हांव म्हगेल आयडिया कन्विन्स करून अशें हांव टीम बिल्ड करूं जायना. हं. ना एक असिस्टन्स घेवचें जायना. तशी कसं जाता आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका काम टायम कित्याक म्हळ्यार म्हगेल पोझिशनाक म्हाका US क्लायंट्स पुरो आसचे न्ही आमकां नैट तार पुरा मीटिंग पुरो आसता. व्हय. व्हय. सकाळी 8 गंटे बट व्हय. ताका खंयचेय कॉम्प्रोमाइज जायना अशी हें एक देव प्रेरण दिता आशिल्लो ही देवाले शक्ती. व्हय. तेदन हांव कसं करता आशिल्लो म्हळ्यार ताजे मदें हें मेळामेळी बट मामा कन्सल्ट जावचे, हं. तांगेल्याक मार्गदर्शन घेवचें, हं. बूक वाजूचे म्हळ्यार मूल बूक कसं आसता ते पुरो वाजूचे. ते वाजिता पॅरलली टेक्निकली हांव स्ट्रॉंग आसा. हं. आमगेल टेक्निकल डोमेन सॉफ्टवेअर आमकां ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ते ಗೊತ್ತಾसा. हं. बट ताका एफर्ट घालका. वय बा. सो तें पुरो हांव मध्यरात्री तनक बयसून ओवर द पिरियड 1 वर्स हं. नोव्हेंबर टू नोव्हेंबर कळ्ळें. इतले करता आशिल्लो. वीकेंड फुल डेडिकेटेड दवरता आशिल्लो. ओ. हां, हां. सो तशी बिल्ड करून एक कॉन्फिडन्स ओके आनी हांव हें लाईव्ह करूं येता म्हणटाना तेवय देवाला मागील वरी 1 वर्साना जालें. सो ते डेव्हलप जालें तशी रिलीज केलेलें. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. आता हाजे खातीर तुमगेलो फ्युचर प्लॅन्स कसले विजन कसले आसकी? वय ये गुड क्वेश्चन माय. फ्यूचर विजन एक्चुअल ಪ್ರತ್ಯೇಕಲಂಕೆ एक नंबरने तांणी केला प्रोडक्ट एक नंबरने चेरडूसे. चेरडूस. ते हॉट जावका चांग रितीर वाडूका हं. म्हणून ताजे ग्रोथ एक आश आसता. हय. तसल आशी तसल एक विजन म्हाकाय आसा. तशें जावन हें एक आत्तां कसं केला हें एक स्टार्ट. बट आनी विजन कशी म्हळ्यार आतां वर्ल्डिके रिलेटेड मस्त विशय आसाची. फॉर एक्झाम्पल आतां गांवाक एक वर्ल्डिका म्हणटाना एक चांग सर्वीस आसा दिताल्यांक हांव प्रमोट करता म्हण आसा. ते गांवतुल्यांक म्हळ्यार हांव आतां बेलतंगडी आसा म्हगेले एक गुर्ताचेर कोणगी वर्ल्डीक जाता आसाची म्हणटाना तांणी आतां वर्ल्डीक जाता म्हणटाना बेलतंगडींत करताची. वय. सो तांकां हांव कसं करता म्हळ्यार बेलतंगडींत वर्ल्डीक रिलेटेड कसं सर्वीस आसाची करेक्ट. तेवूय बेस्ट सर्वीस. वय. कॅटरिंग आसा पुरो, हां. मेहंदी, वय. फूल मळताल्यांक आसा पुरो तांणी पुरो घरा बसून तांकां एक्सपोजर ना. वय. वय. तांकां बरोबर वय. वचता. तांकां पुरो प्रमोट करचें आसा. अच्छा. व्हेरी मा- गुड. मागीर हांगा कशें म्हळ्यार आतां वर्ल्डीके रिलेटेड म्हणटाना आनीक मस्त फीचर्स हेंच प्लॅटफॉर्मांतू आनी जनरल फीडबॅक येता आसाची. हें इंट्रोड्यूस कराची ते इंट्रोड्यूस कराची म्हणून तेशी ग्रो जाता आसा. मागीर अनेक कसं म्हळ्यार जाल्लें तितलें मॅक्झिमम रीच जावका. ताका कसं जाता म्हळ्यार माय आतां म्हगेल येद्दोळ स्टार्ट केल्यार कशी म्हळ्यार हांव व्हेरी स्मॉल स्केलान स्टार्ट केल्यार ताका एक इन्फ्रास्ट्रक्चर जावो मागीर आमगेली टीम जावो मस्त सान आसा. बट हें जेन्ना बदकय यूज जाता हाका स्कोप आसा म्हणटाना हांव इन्फ्रास्ट्रक्चर एड करता पडटा. कोणाकय एक डिस्ट्रप्शन आसूं नज यूज करताना मागीर इवन मेळामेळीन ती आनीकय मस्त ग्रंथ पुरो वाजून खंयचे जो कित्याक म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल आतां कुज दोश म्हणचे केलो जाणांक कुज दोश आसता उरलेले कुळ्ळे सप्तमांतू अष्टमांतू कुज दोश म्हणून अष्टमार मंगळ. वय. रिजेक्ट पळयनाचे मुखारी वय. भिवची त्याक आमकां ग्रंथ आसा ते आमगेल बरेपणाक आसता शिवाय आमकां प्रॉब्लम दिवन टॉर्चर दिवच्याक आसना नाही. खंयचे कॉन्सेप्ट. वय. सो कुज दोश म्हणटाना तेमी सप्तमा अष्टमा आसतना सप्तमा अष्टमा आशिल्ल्यो जावका म्हणटाची ते पुरो कडेन सत्य न्ही केलो कडेन मारून वता ऑपोजीट जाता. वय कसं की हें पळोवका पडटा. करेक्ट वय. तसले डिग्री कॉन्सेप्ट मस्त आसा. वय. तसले आतां ऑलरेडी इंटेग्रेट केला. हां. सो कुज दोश आशिल्ले न्ही भिवका म्हणना हांव एक्चुअल तुमकां मस्त प्लॅटफॉर्म आसल्यार तुमी वचचे जाय जाल्यार बट कुज दोश आशिल्लींची विडो जावन आसूं ना लेट मॅरेज आशिल्ली पुरो मेगेल सिस्टम म्हणून हांव केला पण निंबूचे
वय इथे म्हणा तांक पण हेल्प जावं म्हणून. करेक्ट सो तसले मस्त एस्पेक्ट आणि काही ग्रो करका म्हणून या मला ग्रंथ पुरा वाचनो एक इवॉल्व करका म्हणून. वय बट एक कन्स्टंट म्हळ्यार हांव आतां म्हगेले एक सॅलरी कॉम्पोनेंट दवरून सगळी सान मटर रन करता. बट ते इवॉल्व जावका स्केल चड करका एक ऑफिस बिल्ड करका त्या पुरा म्हणटाना तांकां समाजाची सपोर्ट जावका. वय हांव इद्दोळ त्या समाजा सपोर्ट निमगी न्ही म्हाका जावका आशिल्लें कशें हे बदकी समाजाक हेल्प जातगी ना म्हणजे कळका आशिल्लें करेक्ट ते जाता म्हूण गोत एक्सेप्ट जात की पळो न्हू एक्झॅक्टली ते तांणी Accept एक्सेप्ट करताची म्हूण कळल्यार या मुखार हांव थिंक करूं येता एक खंडित. टीम बिल्ड करूं येता सेम इंटरेस्ट आशिल्ल्यांक पुरा ओट्टू मेळून वय आनीक कशी ग्रो करूं येता. Yeah. बट म्हगेली एक अमाउंट अशें कम्युनिटी हेल्प जावका येस चड कमर्शियली थिंक करचे बदलाक या एक घरा बसून कोणगी फूल घांतिताची तांगेल फूल सेल जाल्यार वय एक वार्डीक वय. एक मिगल खुशी- सक्सेस खुशी. खुशीची वय वय तशी तशी ग्रो करका म्हूण आसा. टेक्नॉलॉजी थ्रू वय भक्ती आनीक हे हाडोवचें वय व्हेरी नायस व्हेरी नायस भार लायक विशय. आतां तुमकां हेल्प कोण म्हळ्यार घरकडचे सपोर्ट कशें आसा वय. तुमकां फॅमिली सपोर्ट पुराय वय आमगेल घरांत अम्मा वन्नी अण्णा 3 महिने एक पिढी येवचे तो बायल गांवांत आसा. मागीर म्हगेल बायल पूत मागीर अण्णाल चेडवा एक सान संवसार तुमी सांगले असो सकट ओटू आसाची. Very हय कित्याक म्हळ्यार आमी सान तुलन पळोवन आयिल्ले ताका आमगेले अण्णाल कॉन्ट्रिब्युशन मस्त आसा ताकाय विसरूं ना. अम्मालांतू सांगचे नाका तिगेली ती आमगे लायफ थंयच्यान ओटू आसाची. मागीर ह्या विशयाक म्हळ्यार आतां आमकां सॉफ्टवेअर इंजिनियर काम ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿची एक्चुअल ते बॅकबोन इथे म्हळ्यार आम्ही खाऊची जेवची पुरा ओटूची ओटूची बट आम्ही कॉम्प्रोमाइज करून घेताची ते म्हळ्यार काम म्हणून वय तांणी पुरा आमकां केअर घेतली निमती आमकां हाजी वयर फोकस करूं जाता. सो तशी पळोवचें गेल्यार हे सगळे संबंधूचे डेव्हलपमेंट कसन आसा बिहाइंड द सीन तांणी आसाची वय संबंध म्हळ्यार संबंधूची तुम्ही ओटू ಒಟ್ಟು ಜನ ಆಸ್ತಾಚಿ ಇವನ್ ಬಾಯಿಲ್ ಜಾವೋ ಅತ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊರ್ಚಿ ಜಾವೋ ನಾಕ ಸಜೆಷನ್ ದಿವ್ಚಿ ಜಾವೋ तिवय सॉफ्टवेअर इंजिनियर एक घरात रिमोट वर्क सो तिवय एक कॉन्ट्रिब्युशन असते गेलाय. सो त्या पुरा आम्ही सांगू जायना इथे म्हणजे फॅमिलीचे एक कॉन्ट्रिब्युशन ते असलेची म्हणून सांगू जायना बट तांणी इंटेग्रल पार्ट व्हॅल्युएबल ते ताका व्हॅल्यू धरू जाय वय वय त्या व्हॅल्यू दొరక जायना आम्ही ओपनली कोणी आता कोणचे दारलो म्हणजे ओपनली सांगून घेण्याची बायले नशी केल्या तशी केल्या म्हणत बट ते इंटेग्रल पार्ट तांगे गोत्त नसता तशी. सो तो जावन तांगेल सपोर्ट तांणी नाम जाल्यारी आनी की आमगेल बर्डन सब चड आसता लाईट जाता ते लायक विशय. आता तुमगेले भजन एक ऐकू का म्हणून मस्त एक मना आसा आमकां पुराजान तुम्ही लायक भजन म्हणटाची म्हण ऐकलेले आसा. सो हे भजन एक ऐकूया. खंडित माय भजने विषय त्यांची आम्ही कसं म्हळ्यार शनिवार देवालय भजन असताना वच्चे भजन म्हण अभ्यास तर जावन एक एक भजन शिकेल पुरा आसा. खंडित माय थँक्यू. ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಶಿರಬಾಗಿದರು 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 ದಯ ಬಾರದೆ ಭೋಗಿಶಯನ ಭುವನಾಧಿಪನೇ ನಿನ್ನ ಭೋಗಿಶಯನ ಭುವನಾಧಿಪತೆ ನಿನ್ನ ಆಗಮನ
ಆಗಮನವೆಂದಿಗಾಗುವುದೋ ಪ್ರಭು ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ येस लायक विषय आता तशीची भारी लायक आशिल तुमगेल भजन तुमका देवाल भक्ती खंडित हांतू उद्देन येता म्हणता आपले सो देवालयाची सहायारी तुमगेले ऍप मुखार तस खंडित तक लायक रेस्पॉन्स येता जना काही यूज करच्याक उपयोग जाता तशी देता म्हणून आम्ही इची करताची थँक्यू आणि तशीची आमगेले तरणाट्यांक तुमगेले एक संदेश ओके तुम्ही तरणाची कानूर राय हे स्टील काम करतल्यांक एक करेक्ट आता तरणाटे म्हणताना बिकॉज हांव संबंध मॅट्रिमोनी आसची निमती एक हांव मॅट्रिमोनी रिलेटेड सजेशन दिवचे इश्ट पडता मागीर अनेक निगेल तसले टेक्निकल गायस तशी सो फर्स्ट मॅट्रिमोनी रिलेटेड आयले म्हणताना आमगेल तरणाट्याक एक सजेशन कसले म्हळ्यार जाल्यार तितले आमगेल कम्युनिटीची चिलिया वांदी करे चेल्यांक प्रिफर करायची वालडीक मागीरचे येस प्रिफर करायचे चिल्ली जावो चालू जावो चल जावं वय मागीर अनेक कसं म्हणल्यार आमगेले आमची गेलेले एक हे देवस्थान भजन ते कल्चर तांकां गोत्तना ती प्रत्येकले टॅलेंटेड आशी गोत्ता नाशी तांकां जिते म्हळ्यार आमी केन्नाय देवस्थान अटॅच जावन आसची निमती भजन जावो तबल जावो हार्मोनियम जावो प्रत्येकल्यांक एक ना एक गोत्तसून आसता सो जाल्यार तितले रुटेड जावन आसाचे म्हणून म्हळ्यार आतां काम म्हणून बेंगलोरा गेल्यार त्या टच वचनाचे वचनाचे आमगेले जाल्यार तितले गांव आम्ही वाड्डून आयिल्ली रीती आमगे ल्हान अम्मा ते एक बॉन्ड आसका त्या देवस्थाना वयर एक मोग आसका त्या देवस्थाना सुत्तमुत्त एक कसं कल्चर बिल्ड जाला त्या कल्चर कंटिन्यू करका इथं म्हणजे तुम्ही शिकिल्ले ती तुम्हाला नेक्स्ट जनरेशना मेळचे करेक्ट तुम्ही कट केले तुम्हाला नेक्स्ट जनरेशना मेळना सो एक ताजे बगे सजेशन दिवचे वता अनेक टेक्निकल गैस कोणे जो असला रे म्हळ्यार एज्युकेटेड पुरा तांणी जाल्यार तितले एक समाजा ओरिएंटेड थिंक करनो तांगेल कसं की डे टू डे ते ताजितल्याक चलता ताजी ಒಟ್ಟು समाजाक प्रोविजन नंतील जनाक एक हेल्प करचे जावो थिंक पुरा फर्स्ट एक थिंकिंग येवका या आयडिया आयडिया येवका फर्स्ट तुका प्रत्येकाक दुड्डू असून तू समाज जायना म्हणचे पट्टी केला एक चांग उत्तर पूर जाता तशी त्या ओरिएंटेड जाल्यार तितले प्रमोट करायची तुमगेल स्किल्स विंगड जना वाट शेअर करून एक डेव्हलप जावं आमगेल कम्युनिटी म्हणून सो जीएसबी जावं आमची गेली एक सान कम्युनिटी नाहीशी एक ग्लोबली रेकग्नाइज जावच्या कम्युनिटी जाल्यार तितले जावं व्हेरी गुड पैसे आता मी मुक्ताय करचे पशी पुढे तुमगेल भारी लायक एक संदेश ऐकलेला असाची तुमगेल एक जिओ श्रेड म्हळ्यार एक ऍप आणतो तुम्ही तुमगेल देवस्थान आणतो की खंयचे प्रोग्राम असताना ते तू ते वाजिता न्हय जिओ शेड्डाचे देवस्थाना काही प्रोग्राम दिनी बट मिगेल एक हॉबी म्हणताना एक भजन एक हार्मोनियम आणि एक फ्लूट आणि एक जिओ शेड ते जिओ शेड कशी म्हळ्यार म्हाका एक सॅक्सोफोन ऐकून शिकूका म्हण एक इंटरेस्ट फुडतला बट ताजे ते सॅक्सोफोन बाय करू वतना ताजी अमाउंट म्हळ्यार व्हेरी लायक सान मट्टाचे बेसिक मॉडेलाक कॉस्ट मस्त आशिल्ले तेदन हांव थिंक केलें जिओ शेड ऍपान तू तेंची सॅक्सोफोन साऊंड ते जिओ स्टेडाचे कसं म्हणतात ते आयपॅडाचे एक ऍप्लिकेशन बट तुम्ही ते प्ले केल्यार ते एक म्हणजे इंस्ट्रुमेंटाची तांतू आता कीबोर्ड अंतू नोट टू नोट तुमका डायरेक्ट जंप जाला रे हम एक ते ट्रान्झॅक्शन करूयात स्ट्रिंग घालतो करचे ट्रान्झॅक्शन करूयात ते ऐकूक मस्त चंद करेक्ट सो त्या काही एक युट्यूब व्हिडिओ पळयताना तेदान तांत एक इंटरेस्ट आयिला सो मुगेल विंगड हॉबी ಒಟ್ಟು हे हॉबी ऍड जाला सो तशी ते एक जिओ स्टेड ऍपान तू प्ले करचे जावो ಒಟ್ಟು मिगेल काम हे संबंध काम ताजे ಒಟ್ಟು एक डेली एक संजे मिगेल एक सेशन असता एक भजन जावो एक संगीत शिक्षण तो असून असता वोकल ताजे ಒಟ್ಟು फ्लूट जावो ना जिओ स्टेड जावो एक ते म्हाका डेली स्ट्रेस पुरा एक रिलीफ करू एक अर्ध घंटा एक घंटा हांव ताका डेडिकेट दवरता सो ते एक ऍप म्हाका एक मस्त खुशी आम्ही पळया ते आता खंडित खंडित हे जिओ स्टेड ऍप मायो हॉबी खातीर जस्ट प्ले करपाचें आतां एक बीट दाखयता
थँक्यू सो मच. सो प्रदीप, तुम्ही हांगे येवन तुगेले पुरा सगळेच प्रयाण ते संबंध ॲप करचे जेवो तांतू भितर तुका आयिले चॅलेंजेस आणि तुगेले प्रेरण भारी चांग विषय ऐकून ते चॅलेंजेस तू शिकून काढ मागीर तांतू डेव्हलप करून वेल्लेलेस हे खातीर ते देवान तुमका लायक एक सपोर्ट दिला तशीच आनी हे मुखार वच्चो म्हणून आनी के मस्त जना पावो जास्त जनाका जे सहाय जावो आनी तुमगेले एक रूट विसर नाकाची मूळ विसर नाकाची म्हणलेले एक संदेश भारी लायक आशिल्ले. सो देव बर कोन देवो सगळ्यांक अंतची हांगा मुक्ताय करताची. ತುಂಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಯ್ ತುಂಗೆಲ್ ತದಲ್ ಹೊಡ್ಡಾಲೆಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಕ ಸಮಾಜಾಚಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾ ಅವಕಾಶ ಮೆಳ್ಳಲೆಕ್ಕ अनि विश्व कंकणी केंद्र तुला आमके एक कॉल येऊन एक चान्स मिळचेची एक भाग्य मस्त जनाक तसल भाग्य माका दिला मस्त मस्त थँक्स माय थँक्स थँक्स यांची हे देवाले खेळू म्हणत असो वीक्षकांक धन्यवाद आमकां मस्त विषय कळलेलेस. सो तुम्ही यांची आणि मुखारी अशी चंदुकोन वच्चे खातीर आमगेल कम्युनिटी आमगेल समाज चंदुकोन मुखार वच्चो का म्हणून मना घेतची आम्ही मुखार वच्चा हांगेल ॲपा विशयांतू तुम्ही मन घालाची तुमकां कसले हांकां कॉन्टॅक्ट करता जाल्यार आमी हांगेल नंबर दिताची ॲपा विशयांतू तुमकां कसले डाऊट असल्यार हांगेला निंबू येता डिस्क्रिप्शन बॉक्सांतू आमी हांगेल नंबर दिताची. सो म्हणतची देव सगळ्यांक बर करो म्हणतच आमी हांगा मुक्ताय करताची. नमस्कार.